हरगान जेसो पगलाप जेसो महिमान जेसो स्तुति जेसो वंदन जेसो हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भाऊ बहिणीनो आज आम्ही विशेष नायचे आराधन प्रायवंत आम्ही भेटूया परसो जागतिक मलगड्यांचो दिवस परच्या आयतर आचरण केलो ह्या दिसा आमी प्रत्येक तरान आमच्या मलगड्यां खातीर भेटून दिया तांच्या भलायके खातीर तांच्या मोतीच्या समाधाना खातीर तांच्या आतां बोल देवान बोल भलायकी दिवचे खातीर तांच्या घरांत तांकां एकसरपणांत सुटका मेळचे खातीर सर तेच्या पिड्याचेर तांकां सुटका मेळचे खातीर विशेष रितीन सकट प्रायवंत बाबा बहिणी पासत आमी मागया आयच्या दिसा विशेष रितीन मागयाच्या आराधना वेळार ह्या आमच्या पुनशेतसो आत्मीक निर्देशक बाप जेसू दास्ती कोस्टा तांचो जल्मा दिवस आचरण करतात ते ह्या आराधना वेळार विशेष रितीन आमी तांचे पासत मागया ह्या पुनशेतांत न्ही वर्ती सेवा दिवन देवाच्या त्या पवित्र सम्याच्या पांय तळी जायत्यांक बोडोवंक देव तांकां सकत दिवन दी आत्मीक बळ दिवन दी तांच्या जिणेचेर देव आशिर्वाद करून दी तांच्या आवय बापायनी कुटुंबाच्या बसत आमी विशेष रितीन आमी मागया आमचे हर एकल्याक इरादे आमचे ते सवां हर एक आमी सम्याच्या पांयां तळी हाडया 1 घंटो बाबा भयणीनो सम्याच्या सांगातपणांत आमी आसतले हांव खुद्द जेजू आमचे मदें आदार आसतलो पळया स्वामी आदल्या पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळयता देव इस्रायल परदेशांतल्यान देंवन येतालो पर्वताचेर आनी थंयसर इस्रायल परजा त्या देवाच्या हाजीरपणांत इतलो भक्तीपणांनी संतोश भोगताले तांकां देवाचें हाजीरपण सगळें ताचें जिवन बदलतालें लोक पातकी लोक रडतालो त्या वेळार आनी कोण पळय देवाच्या मोगांत ते रक्षण भोगताले कित्याक देव तांचे सवय आसलो आमकां वर्तें भाग दिलां केवल देव पयशिल्ल्यान न्ही आमचो सोमी उंड्या रुपार आमचे सांगता येता आमचे कडेन उलयता आमकां पळयता आमकां आपडता असलें वर्तें भाग देवान आमकां दिलां भाव भयणीनो वो 1 घंटो आमी सुम्या सांगता करसिया आमकां सकट आयल्या आमी आमचे कश्ट आमची कनबेदराय आमचे इरादे घेवन आयल्या जेजू कडेन आमी उलोवया जेजू आमकां पयशे ना लागीं आसा हर एक संगती आमच्या जिविताचो तो जाणा देखून आमी उलया ताचे कडेन आमचें जिवीत वांटून काडून घेया सुख दूख आमी ताचे कडेन सांगया आमचेर बेसांव मागया आशिर्वाद मागया दिंबयेर पडया आनी सम्याक आमी आराधन करया Hasro tu musora konna tu muso mogali tu muso de tu muso asro tu musora konda तुमसो मोगाळी तुमसो देव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता अंगा वासा सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता अंगा वासा अंगा वासा
하와사 제수 한가하와사 제수 한가하와사 제수 한가하와사 한가하와사 제수 한가하와사 제수 한가하와사 제수 한가하와사 ईसुमिया आवा सांजिसवांगा तुझ्या पायांतळा आवा इलांजिसू या आईच्या दिसा या सकाळीच्या वेळा सोम्या अंजिसू मुझ्या जीविताची सर्व कष्टाची गणितां उतरून सोम्या मुझ्या जीवितांत आयिल्ले सगळे कष्ट मुझ्या जीवितांत हांवें फूड करन जायते बोटी वाऱ्या वादळां मुझ्या जिणेंत आयिल्ली हर एक वारें वादळां उतरून सोम्या तुजेर बाबार्थ दवरन तुजेर पातयेनी दवरन तूं म्हजो राखणो तूं म्हजो सांबाळणार तूं म्हजो सोमी तूं म्हजो जीव तूं म्हजो गवळी सोम्या हें हांव जाणा जावन आज एक घंटो जिजू तुझे संगता करसीजे म्हणून तुझे कडेन म्हजें सुख दूख वांटून घे जाय म्हणून तुझे कडेन म्हजे जिविताचे सक्कट कश्ट समर्पिचे म्हणून जिजू हांव हांगासर आयलां काळजाची जडाय मोतीची बेजाराय जायती जिवितांतली निराशा जायती म्हज्या जिविताच्यो सलवण्यो म्हजे कश्ट मुझे कनबेसराय मुझे हार बार सगळे सोम्या तुझे कडेन हांव हाडून आयलां कित्याक हांव जाणा जिजू ह्या संवसारांत मुझे कश्ट परिहार करतलो तूं एकलो मात्र सोम्या म्हज्या कश्टांक जाप मेळटा जाल्यार तुजे कडेन मात्र सोम्या कित्याक 2000 वर्सां आदीं एका खोडकाराक तुजे कडेन जाप मेळिल्ली सोम्या त्या आर्यकाराक तुजे कडेन जाप मेळिल्ली 38 वर्सां जाप मेळो नासले त्या मनशाक तुजे कडेन जाप मेळिल्ली तुजे कडेन भलायकी मेळिल्ली 12 वर्सां रक्तांतल्यान पिडेन कश्टून जाप मेळनासल्या स्त्रियेक तुजे कडेन जाप मेळिल्ली सोम्या हांव जाणा सोम्या तुजे कडेन मात्र जाप मेळटा कित्याक तुजी उतरां म्हाका उडास येतात येया म्हजे सरसी कश्ट येतले न्हू वसान वा वैतले न्हू हांव तुमकां विशय दितलो सोम्या जेसू हांव आज तुजे लागीं आयलां ही तुजी उतरां आयकून ह्या तुज्या उतरांचेर भरवसो दवरून जशें अब्राम परण्या सोदल्यान सोम्या तुझे उतर आयकून तुजो पाटलाव करना आयिल्लो सोम्या त्या अब्रामाक तुवें आपयलें ताचेय उतर प्रायचेर ताचे हात पांय अस्कस जाल्या वेळार ह्या कश्टांच्या वेळार जेजू अब्रामाक तुवें आपयलें तुजेर तो पतयेलो सगळें सोडलें कुटाम सांडलें गांव सांडलो सगळें सोडून तुज्या फाटल्यान तो आयलो सोम्या आज हांव आयलां जेजू तुज्या पांयांतले ह्या सांजो हांव पावलो दुसऱ्याक समर्पिल्ल्या ह्या पवित्र देव तेंपलांत उंड्यार पर ह्या हांगासर आदाराच्या तुजे लागीं म्हजें जिवीत वांटून घेवंक सोम्या हांव आयलां तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजो वैस तूंच म्हजें सर्वस्व तूंच म्हजो सबंदा तूंच म्हजो शिकोंदा तूंच म्हजो सबंदा तूंच म्हजो शिकोंदा तूंच म्हजी घटाय तूंच म्हजो देव तूंच म्हजी घटाय
सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिबेंत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सगते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा वै सोम्या आज हांव हांगा आसा तुज्या पांयांतणी सोम्या ह्या घडयेचेर हांव एकलो येवंक ना सोम्या हांवें जिवच्या त्या घरांत आमच्या जिवच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमच्या शेजामारांत सोम्या जेजो जगली जायतीं प्रायवंत भाऊ भयणी आसा सोम्या तांच्या जिविताच्या सांजेचेर तीं आसात सोम्या तुवें दिल्लें जिवीत तांणी स्विकार केल्लें तुवें दिल्ली जिविताची जबाबदारी तांणी बरी करून सांबाळली कुटुंबा खातीर जीव दिलो भुरग्यांक व्हड केलें हात पांय झरयले काम केलें जोडलें भुरग्यांक सगळें बरो फुडार दिलो जिविताचे कश्ट वजना तांणी वावयली सोम्या आपल्या जबाबदारीन तांणी पाटी पळोवंक ना स्वार्थ चिंतलो ना सोम्या ह्या आमच्या मालगड्यांनी उतर प्रायी तांच्या वांड्याक येतली म्हूण ती जाण आसली तरी निस्वार्थ रितीन सोम्या भुरग्यांचे आनी तांच्या नातरांचे मुखार येवच्या त्या जनांगाचे बरेपण चिंतलें सोम्या आनी आज तांची उतर प्राय सोम्या तांकां येवच्या वेळार हात पांय अस्कस जाल्या सोम्या आतले बरी चलोवंक जायना आतले बरी काम करूंक जायना उडासाची सगत उणी जाल्या काम करची सगत उणी जाल्या जाय जाल्ले बरी खंय वचोवंक जायना मागणें करूंक थोडी बडी कश्ट जातात भलायकी ना सोम्या एकसरपण दोसता भुरगीं पार्क गांवांत आसात घरांत कोणी नात एकसुरें जीवन कश्ट सांगचें जाल्यार कोणा कडेन सांगचें सोम्या असली आमची प्रायमंत भाऊ भयणी आज तें एकसुरपण बगता आसतना म्हजीं भुरगीं म्हजे तोंड पयस आसात म्हूण बगता आसतना म्हजे कश्ट सांगू कोणी नात म्हूण बगता आसतना ह्या एकसुरपणाचे जिवी सोम्या तांचें आज आमी तुजे लागीं हाडून आयल्या हांव जेजो ही आमची मालगडे सोम्या ती मोतयां वज्रां सोम्या ती मोल बांदूंक ताका नातली ही मोलादीक मोला वज्रां मोतयां सोम्या ही आमची प्रायवंत भाऊ भयणी जाण वायेन पिकल्ली अनुभवान सोम्या परजळची तांणी केल्लें संवसारांतलें बरेपण चिंतूंक जायनातलें तसलें पूण सोम्या आज हात पांय अस्कस जातना कूड अस्कस जातना चिंतलें करूंक जायनातल्या वेळार सोम्या आज तांकां आमी तुका समर्पितांव तांच्या हाता पांयांक जेजू आज तुवें बोळ दिचें तांचे एकसुरपणान तुवें सांगात दिचें जेजू तांकां तुवें धैर्य दिचें तांकां न्ही बगचें नाका सोम्या आमी एकसुरी आसा आमी अस्कत आज आमकां कांय करूंक जायना ना सोम्या तुज्या आसक्तेन सर्व संगती साध्य म्हणलें जेजू तांकां बगून दी ह्या खातीर जेजू तुका आमी तांकां समर्पितांव तांकां आज भेटून दितांव तुका समर्पण आमी आराधन करतांव
म्हजो गवळी तूं म्हजो बुजवंदार तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो बुजवंदार तूं म्हजी गुपी सुवात तूं म्हजो देव तूं म्हजी गुपी सुवात तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 आराधन तुका गुलाब तुका मान तुका स्तुति तुका हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Bushya Bobinino. उन्यारों पर आश्चर्य जिस जन्म की दिष्ट कलियां कल संतान में तका आराधन करिया तक स्तुति दिव्या तुझे बोरे पण में उडासा करिया संसाराच्या आरंभात आवनो आजपर्यंत या देवान केल्ले बरेपण कितले ते आमी मुती करिया हर एक पोटी देवाचे बरेपण होते उडास करतना आमचो भावार्थ घडता आमकां धैर्य मेळटा भियोवन आमी येता कंगाल जावन आमी येता पूण आमी धैर्यान समेतावन फाटीं वेता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आमचो देव अजापां करचो देव अब्राहामान चिंतूंक ना ताचे ते उतर प्रायचेर ताका संतोश जातले म्हणून त्या देवान ताका आपयलें आनी ताणें फाटीं केलें ना देवाचें तें आपूण स्विकार केलो अब्राहाम देव धैर्यान तो देवाचो पाटलाव करून येता सुम्यान सांगल्या गांवाक वेता आनी आमी पळयता देवान अजाप केलें संतनांतल्या अब्राहामाक त्या उतर प्रायचेर देवान ताका आशिर्वाद दिलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया
इजिप्तांतल्या ते इस्रायल पर्जन बाबा भयणीनो कश्टाच्या वेळार देवाक उलो मारलो, देवान तो सोताळो ऐकलो, देव म्हणालो तांची बोब म्हाका ऐकता, तांचे कश्ट म्हज्या दोळ्यांक दिसतात, तांचे रडणे म्हजे थरशीं पावलां. आनी त्या इस्रायल पर्जेक त्या इजिप्तांत तिणें भायर काडलें, थांबड्या दर्यांतल्यान उतरयलीं, मान्नाचें कण खावंक दिलें. देव तांचे सांगता मोडाच्या रुपार दिसाचेर रावलो आनी रातीचें उसवाड्याच्या खांब्याच्या रुपार तो रावलो आनी त्या देवान इस्रायल पर्जे सुटका दिली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. भाव भयणीनो पळया, वसू देव त्या इस्रायल पर्जेक पावस नातल्या काळार एलिया प्रवादी मारिपात एक मोड समेत नातलें, पूण त्या एलिया प्रवादी मारिपात तो दाखोवन दिता एक त्या पावस नातल्या पावसाची शेण नातल्या गांवांत एकासाने पावस येता, उदक व्हळटा, अशें आपूण इस्रायल असो देव म्हूण तो दाखोवन दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर आमचो देव आमचे सांगता आसा. म्हाका आनी तुका जड बाबार्थ आसा बाबा भयणी, देव आमच्या जिवितांत जापां करता, साध्य जाल्ल्यो संगती साध्य करता. म्हजे लागीं बाबार्थाचो जे त्या देवाक हांवें पातयेचे अब्रामान फाटी पळोवंक ना, अब्रामान फाटी पळोवंक ना. खाली मेट काडलें दैरान ताणें गेलो तो त्या सम्याच्या आदेशा प्रमाणे, देवाच्या आदेशा प्रमाणे, आनी देवान तेची अजाप केली. आमी त्या देवाक आराधन करया. तुमची जाप आशिर्वादांच्या देवा आराधन तुका. ह्या सोबी सुंदर संसार रचून तो आशिर्वादीत केल्ल्या देवा, आशिर्वादांच्या देवा आराधन तुका. तुज्या सारक्याचो निसुरपाय सोग जावन मनशाक रचून तुका आशिर्वादीत केल्ल्या देवा, तुवें रचलेल्या मनशा सर तरेची मोलां अदीक देणी दिवन आशिर्वादीत केल्ल्या देवा, अब्रामातावन सर्व पत्रियार्कांक आनी इस्रायल पर्जेच्या मुखेल्यांक आशिर्वादीत केल्ल्या देवा, भुरग्यांचे देणे नातल्या अब्रामाक, हान्नाक, जाकरीक, एलिझाबेथीक भुरग्याचे देणे दिवन आशिर्वादीत केल्ल्या देवा, तुज्या विसलेल्या प्रवाद्यांक आनी दैवी कृपेची आनी प्रवादपणाची देणी दिवन आशिर्वादीत केल्ल्या देवा, तुज्या पुताक समकान दिवन ताचे मरिपात आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या देवा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आपोडली माय जावन सांता अन्ना आनी संत जोकिमाक दिवन आशिर्वादीत केल्ल्या देवा, भगवंत ओंकार मोरयेक आमा सर्व माय जावन दिवन आशिर्वादीत केल्ल्या देवा, आमकां हर एक लाख एक मोगाचें कुटाम दिवन आशिर्वादीत केल्ल्या देवा, आमकां आमच्या कुटुंबांत आब व्हडली माय आनी आमची मालगडी दिवन तांचे मारिपात आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या देवा, आमच्या कुटुंबांनी आसता सर मालगड्यांक बरी भलायकी समाधान आनी मोग दिवन आशिर्वादीत केल्ल्या देवा, आमच्या मालगड्या मारिपात भावार्थाचें देणें आमकां दिवन आशिर्वादीत केल्ल्या देवा, आमच्या मालगड्या मारिपात आमकां जतन दिवन आशिर्वादीत केल्ल्या देवा, आमच्या मालगड्या मारिपात आमकां बरी देख मेळ अशें करून आशिर्वादीत केल्ल्या देवा, आमच्या मालगड्यांच्या मागण्या मारिपात आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या देवा, आमच्या मालगड्या मारिपात दैवीक जाणवायेचें देणें दिवन आशिर्वादीत केल्ल्या देवा, आमच्या मालगड्या मारिपात आमकां मोग मायपासाचें देणें दिवन आशिर्वादीत केल्ल्या देवा, आमच्या मालगड्या मारिपात आमच्या कुटुंबांनी आनी समुदायांनी एकवटाचें देणें दिवन आशिर्वादीत केल्ल्या देवा, आमच्या मालगड्या मारिपात आमकां बोक्षानाचें देणें दिवन आशिर्वादीत केल्ल्या देवा, आमच्या मालगड्यांक ल्हान भावक आनी बऱ्या भलायकेचें देणें दिवन आशिर्वादीत केल्ल्या देवा. बाबा भयणीनो कितलीं आशिर्वादां पळया
आज आमच्या मालगड्या मारिपात कितली आशिर्वादां बाबा भयणी आज जर तर हांव आनी तूं हांगासर आसां जाल्यार आज आमच्या जिणयेच्या ह्या अंतार आसां जाल्यार देवान आमच्या मालगड्या मारिपात आशिर्वादीत केलां उडास काडया सक्कड आमी कोण जावं पुरो आमची आपगी व्हडली मायंगी आमच्या घरांत असली मालगडेंगी आतां आसचिंगी उडा तांचे मारिपात आमकां देवान कितें दिवंक ना आमी जल्म वताना त्या प्रायवंत त्या तांणी आमची जतन केल्ली आपल्या हातांनी आमकां न्हाणयल्लें आमकां ताणें बरें तेल पुसुल्लें आमकां व्हड केल्लें गाणांक येयल्लीं त्या भांड्यान दवरनो आमकां खावंक जेवंक दिल्लें आमच्या नितळ केल्लें आमकां ताणें इतलो संतोश दिल्लो ताणें कितले कश्ट सोंसल्यात जाल्यार ते कश्ट ताणें मोतीन दवरुनात सगळें दिलें दोतोन शिकयली जेजूची वळख करून दिली देवाची वळख करून दिली भावार्थाचें देणें दिलें मोग करूंक शिकयलें बगसूंक शिकयलें व्हडा मान दिवंक शिकयलें सगळें शिकयलें ताणें आमकां नैतीक संगती शिकयल्यो बरी साल समकण शिकयली आज आमकां देवा बरी केली आमच्या मालगड्यांनी देवा बरी केल्यां आज आमकां तांकां पळया देवाचें रूप आमचें तें हाडलां ताणें असलें आमच्या केल्ल्या मालगडी आमची कितें मोलां हादीक देवानाचे व्हरतें तेणें कितें दिवयेत भाव भयणीनो आमी मस्त बटी हें समजना हांव घरांत आसती आप व्हडली मायली प्राय दिली म्हणटाना आबाची किरकिरी व्हडली मायची किरकिरी हांची तोंड म्हणून बसून जायना व्हडली माय तुका तिगे बस व्हडली माय काल करकर करताय करकर आज जाता पूण आमी कितलें करकर दिलां ह्या व्हडली मायक ल्हान आसतना कितें करकर दिवन आमी ह्या व्हडली मायक पुरपुरली कितें ना ना मोगान तिणें केल्लें त्या आबान आमचे खातीर कितले कश्ट काडूना आमचे खातीर कितले कश्ट त्या वतांत वचून खंय गळोन आनी लोकां बागलार गळोन कोणा कडचें आयकून गाडी सवें आयकून ह्या आमच्या आबान कितले कश्ट काडूना भरपूर लागी तो आतां ताणें कांय उलयतना आमकां करकर जाता न्ही गे भाव भयणीनो संवसारांत देवान वर्तें देणें आमकां मालगड्याचें देणें दिल्लें आज आमी देवा करगां दिवया एक घडी भर सक्कड आमी उबी रावया देवाची स्तुती करया स्तुती गीत गावया कित्याक देवान आमकां वर्तें मालगड्याचें देणें दिलां मालगडे मात आशिर्वाद केला आतां हांवें म्हणलें तें उलें हर एक उल्यांत पळया देवान आमचेर बेसांव घाला एक न्ही दोन न्ही 1000 and thousands of blessing हजारांचे हजार आशिर्वादां मालगड्या मारिपात आमचेर वतल्यान आनी की वतूनच आसा एक मालगडी आमचे सांगता आज हांगासर आसात आनी कितलीं जाणां आमच्या घरांनी आसात बाबा भयणीनो ही परजळचीं वज्रां मोतयां परजळचीं वज्र हाका मोल बांदूंक जायना वडो सांगलें हांवें त्या देखून आमी देवाक अर्घां दिवया आमच्या मालगड्यांचेर उपगोवचें नाका कित्याक तांचे ती जेजू आसा अस्कथान सांगता जेजू आसा तांच्या उतर प्रायरचे जेजू तांचे सांगता आसा तो तांचे मारिपात आमकां सगळें शिकयता त्या देखून त्या देवाक आमी अर्घां दिवया आमच्या मालगड्यां खातीर आमकां ल्हान व्हड करून पोसून आज आमकां जिवीत दिल्लें आमच्या मालगड्यां खातीर आमी सगळीं देवाक स्तुती करया आनी अर्घां दिवया सुम्या अर्घां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी आठा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच नांव वाडटा तुका सोम्या हांव अर्घां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी आठा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच नांव वाडटा
सूर्यो संतारा उजवाड पांगता अंतराळ तुझे महिमेती भरता सूर्यो संतारा उजवाड पांगता अंतराळ तुझे महिमेती भरता रस्नार तू रस्नार तू तुझे नाव पवित्र तुका सोम्या आवडगान दिता तुझे विचित्रात्यानी अर्था तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सरसून आवडटा तुका फुलां पोळा वागंता तुका मनशा बाळा वागंता तुका पोळा वागंता तुका मनशा बाळा रस्ना तू रस्ना रस्ना तू रस्ना तुझे नाव पवित्र गवंता तुका सोम्या आवडगान दिता तुझी विचित्रात्यानी अर्था तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सरसून आवडटा तुझ्या सारक्याचो मनशाक रचलोय दैवीक कृपेन ताका नेटयलोय तुझ्या सारक्याचो मनशाक रचलोय दैवीक कृपेन ताका नेटयलोय रस्ना तू रस्ना तुझे तू रस्ना तुझे नाव पवित्र गवंता सोम्या आवडगान दिता तुझी विचित्रात्यानी अर्था तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सरसून आवडटा तुका सदांच सरसून आवडटा तुका सदांच सरसून आवडटा बुश्या भाऊ भयणीनो शिराकाच्या ग्रंथ बरोयनार सांगता बळी आपुरबायची उतरां म्हज्या पुता तुज्या बापायचे उतर प्रायेचेर ताजो सांबाळ कर तो वांसा पर्यंत ताका दूख दिनाका तो वांसा पर्यंत ताका दूख दिनाका ताचे गिन्यान अस्कत जायत जाल्यार तूं ताका सस्तनिकायेन समजून घे तुका भलायकी गट आसा म्हणून ताची बेपरवा करिनाका कित्याक बापायन दाखयल्लो मैपास केदींच विसरून वेसोना बापायन दिल्लो मैपास केदींच विसरून वसना बागार तुझ्या पदकाचें पारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडटलो तुझ्या पदकाचें पारीकपण दिवंक तुका उपकाराक पडटलो तुझ्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उडास करतलो वतांतल्या इमा भशेन तुजी पदकां नितळटली जो आपल्या बापायक सांडटा तो देव निंदाका सारको जो आपल्या आवयक दूख दिता ताचेर सर्वेच परसो शिराप पडटा काले पडटा शिराप पडटा जो आपल्या आवयक दूख दिता ताचेर शिराप पडटा
ती अपुर्बाची उतरां बाबा भयणी जर तुका 9 म्हयने वावोन तुजे खातीर प्रस्तुतपणाची दूख भोगून तुजे खातीर कितलीं 2-3 वर्सां न्हीद कडन तुका व्हड करन न्हीद नातल्यो राती करशिल्ल्या आवयक तूं दूख दिशी शिराप तुजेर पडटलो आज एक घडीभर आमी आमच्या जिविताक या उतरांच्या उजवाडान खंय जर हांवें म्हज्या बापायक दुखयलां जर म्हज्या आवयक हांवें दुखयलां जर तांच्या दुखाचो शिराप म्हज्या माथ्यार आसा जर म्हज्या बापायची दुखां म्हजेर बेजल्यांत जर म्हज्या आवयची दुखां म्हजेर बेजल्यांत आनी पातकशें वजें हांव ववयतां बाबा भयणी उंड्या रोपारच्या जेजू कडेन आतां बक्षाने मागया नितळ जावया म्हजो बापय म्हजी आवय या म्हजो आबू म्हजी व्हडली माय म्हज्या घरांत ती प्रायवंतां तांच्या दोळ्यांतली हांवें दुखां काडल्यान म्हज्या जिबेन हांवें ताका दुखयलां ताचें काळीज पापसिलां ताचे मोती गाय केल्यात काळजां गाय केल्यात आनी ताचे लागून ती आजुनी रडतात या जावन दूख आनी की दुखां गळयतात बेजारांत आसात हांवें केल्ल्या चुकीन तांकां आज दूख मेळटा एकसुरी करगतात वा त्या देवा दिन जाल्यार जावं पुरो त्या साश्टाच्या विशयांतल्यार थंय जावन तांकां उडास आसतलो हांवें केल्ल्या म्हज्या ना पावदल्ल्या करण्याचो आमी बाबा भयणीनो वो शिराप आमच्या माथ्यार काण घेवचो नाका हें पातक म्हजे कडेन दवरचें नाका देवा मुखार कलते जावया भोगसाणें मागया या जेजू कडेन आज सक्कड दया करना उडास करा कांय तुमच्या आवय बापाय विरोध केला जाल्यार कांय तुमच्या मालगड्या विरोध केला जाल्यार कांय तुमी खंयसर तांचे दूख दिलां जाल्यार खंयच्याय रितीचें दूख बेजाराय दिल्या जाल्यार आज तुवें बक्षाणें मागूं ना जाल्यार ह्या घडये उडास करया भाव भयणीनो आमचे दोळे धांपया एक घडयेभर आमचे हात आमच्या हृदयार दवरया आमी मागया म्हजे सांगाता म्हणा सोम्यान जेजो सोम्यान जेजो आयच्या ह्या दिसा म्हज्या आवयक म्हज्या बापायक म्हज्या आबाक म्हज्या व्हडली मायक आमच्या मालगड्यांक हांवें दूख दिलां जाल्यार म्हज्या उतरांनी म्हज्या साल समकणेन तांकां दुखयलां जाल्यार तांच्या काळजाक गाय केल्या जाल्यार तांचे मोती बेजाराय दिल्या जाल्यार तांच्या जिवितांत करगोंग केलां जाल्यार सोम्या जेजो हांव बक्षाणें मागतां सोम्या जेजो म्हजें पातक धुवन काड म्हज्या माथ्यार सो आवय बापायचो मालगड्यांचो शिराप काड जेजो हो शिराप काड या शिरापांत हांवें कश्टोंक नजो सोम्यांचे जो हो शिराप म्हज्या भुरग्यांचेर या म्हज्या मुद्द्यानांगाचेर बेजोंक नो जेजो म्हाका काड जेजो शिरापांतले भायर काड नितळ कर म्हाका बक्षी म्हजी काकूत कर सोम्यान जेजो म्हाका बक्षी सोम्यान जेजो म्हजो शिराप म्हज्या वयलो काड म्हाका नितळ कर म्हाका शुद्ध कर सक्कड आमी बक्षाणाचें गीत गावया सोम्या मुखार काळजांत दूख रडया आनी आमच्या मालगड्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागया सांगया आमी सोम्या आमी सुकल्या पातका मुझी
보고 소미야 가꾸투지 다그 보호카 마카 웬고 드니야 고pantuja lipoy pahat ka muji bogo somya kakutuji dakui mokan maka wengo dania mopantuja lipoy गोपाल तुझ्या लिपोय गोपाल तुझ्या लिपोय इकडे बोरात आम्ही बसले कडेच आमी देवाची उतारे गोवया उबे रावसे म्हणना उत्पत्ती ग्रंथांतल्या देवाची उतर 12वो अध्याय वाकी 1 तावन सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हणे तुज्या देशांतलो तुज्या दायजांत गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापयच्या घरांतलो बायसर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच हांव तुजे तावन एक वडफर जावप जैतलो हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो तूं जातलो एक आशिर्वाद तुजेर आशिर्वाद घालतलेंचेर आमी आशिर्वाद घालतलो तुजेर शिराप घालतलेंचेर आमी शिराप घालतलो संवसाराची सर राष्ट्रां तुजे उद्देशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं देवाचें उतर हें देवाचें उपकार बाबा भयणीनो मोठ्ठो एक नियाळ करया देवाचें उतर सांगता तें बरें करना आमी गुंडाळ्यान चिंत्या आशिर्वाद कितलो गरजेचो आमच्या घरा आमी मागणें तेर्स करता तें जाल्या उपरांत आमी बेसांव मागता अपूर्वाची रिवाज बेसांव मागोंक लज ना बेसांव मागोंक लज ना कित्याक बेसांव कोणाचें देवाचें देवाचें बेसांव तें आमी एक जाण आसा भाद्रजी सुदास आनी बाप आमचो तोमास आसा कुकू आमी तेगी सांजेर मागणें करता आनी आमी एकामेका पळया आमी मालगडो बाप जेसुदास म्हजे कडेन बेसांव मागता तोमासी म्हजे कडेन बेसांव मागता आमी पाद्राब आमी मालका आमी पळया बेसांव मागता आनी हांव घरा गेल्यार आतां म्हज्या आवय बापाय कडेन म्हणजे हांव मालगड्याक हांव बेसांव मागता भाव भयण बेसांव म्हाका लज ना बेसांव देवाचें बरें देव कशें मनशाचेर बेसांव घालता देखून देव आमचेर आशिर्वाद घालता आयच्या देवाचें उतरेन सांगता बेसांव आशिर्वाद अंशात उलयता देवान अब्रामाचेर आशिर्वाद घालो देवान अब्रामाचेर आशिर्वाद घालो पळया आनी हो आशिर्वाद कसो ताका मेळ्ळो पळया अब्राम हारान म्हणल्या गांवांत जियेतालो ताची संस्कृती बिगडस ताच्या गांवांत तसलें की ते ट्रायब म्हणून बरें बरें आसले एक एक पंगडाक एक एक देव आसले आतांचे बरें आमी निजा देव थंय दुसरे दुसरे देव आसले तांचे तेंचे देवा पात येतले अब्राम एका देवा पात येतलो अशेंत पूण देव इस्रायल असो नीज देव कितें करता ताका आपयता अब्रामाक आनी वच म्हणटा तूं वचू हांव तुका दीत दाखयता त्या गांवाक तूं वचू अब्राम देवाचेर पाती येता आनी देव ताका दुदान आनी मोवान वळच्या गांवाक ताका पायतलो म्हणटा आनी अब्राम वेता पळय अब्राम काल जाता वेता भाव भयणीनो आशिर्वाद मेळाचे तर आमी देवाच्या उतराक सही केलीचे देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलाचे आशिर्वाद त्या वेळा मात्र मेळटा म्हजी कशी केली आशिर्वाद मेळना देखून एका घरांत आशिर्वाद मेळचे जाल्यार आमी सगळ्यांनी एका घरांत कुटुंबांत देवाचे कशे प्रकार जियेचे देवाक त्या घरांत जागो आसचे देवाच्या उतराक जागो आसचे आमी आमची खुशी करची न्हय आमची आशा सुफळ करची न्हय देवाची अशें सुफळ करीचे
अब्रामान तेंच केलें ताणें आपली आशा सोडली आपलो गांव सोडलो देखून देवान ताजेर आशिर्वाद घालो 3 संगती आशिर्वादाक गरज हांगा अब्राम आमकां शिकयता पयलें जावन आसा देवान अब्रामाक आपयलो आपूण स्विकार करचें आमकांय देव आपयता देवान अब्रामाक आपयलो आनी आपूण ताणें स्विकार केलें आनी देवाक ताणें जाप दितना ताणें पळया आदलें जिवीत सांडलें आदलो भावार्थ सांडलो आदली जिणेची रीत सांडली आदलें चिंताप सांडलें आपलें कुटुंब सांडलें आपलें उणेपण ताणें सांडलें सगळी सांडलें आमी दर आज आमचेर देवाचो आशिर्वाद आमकां पडचे जाल्यार आमचें आदलेपण सोडिचें म्हजें हट्ट म्हजो राग म्हजो मोसोर म्हजी तजीन म्हजो गर्व म्हजो अहंकार म्हजी जिणे रीत हांवूच बुद्धवंत हांवूच हुशार म्हजे मकलां कोणीय ना म्हाका गोत्तालें कोणाकी गोत्तू ना हांवें सांगलेंत दायज हें दर तर चिंतून आसा हांव भाव भयणीनो म्हजे आशिर्वाद पडना म्हज्या कुटुंबाचेरय पडना खंडी जावन देवाच्या आशिर्वादान भायर रावता हांव देखून देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडचे तर आमी देवाक कालदयली सालमावराय देवाक कालदलो जाणवाय दिली अहंकार मोरी कालदली देवान तिका देवाची माय केली पळया कालतेपण कितलें बरें हाडटा दुसरें देवान ताजेर आशिर्वाद घालो देवान म्हळें दुदान निमोवन घालच्या गांवाक तूं घातलो हांव तुका आशिर्वादीत करतलो हांव तुका आशिर्वाद करतलो तूं कोणाक आशिर्वाद तांकांय हांव आशिर्वाद करतलो भाव भयणीनो आमी आज मागचें धरलें देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडचे देव खंडीत म्हणटा देवाचो आशिर्वाद आमकां राखून आसा स्विकार करचें म्हजेर आनी तुजेर आसा आमी मस्तुताना देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसा बेसांव आसा पूण आमी मालतीसांव मागोन काण घेता कित्याक म्हळ्यार म्हाका बेसांव नाका मालतीसांव जायचें कित्याक म्हळ्यार खोटेपण आमी सोडिनाव आडवाट आमी सोडिनाव मनशाचो राग आनी मोसोर आमी सोडिनाव आमची धरली वाट सोडिनाव आमकां बदलोंक नाका हातलेंच हट्टीपण देवा म्हाका दारुणाय काळताची मनाची दारुणाय संवसाराची आलायची आशा लपतुणी हाचे तावन भायर येनाव कशें बदलोवचें कशें देवाचो आशिर्वाद मागचो देवाचो आशिर्वाद कसो मेळचो आमकां मेळटा मालदिसांव मात्र आमकां नाका मालदिसांव नाका आमकां आशिर्वाद जाय बेसांव जाय देवाचें बेसांव जाय देखून अब्राम आमकां शिकयता देवाचें बेसांव कशें दवरचें तिसरें देवान अब्रामाक आशिर्वादीत केलो अब्राम खंय गेलो थंय आशिर्वाद जालो खंय गेल्ले कडेन तो आशिर्वाद जालो त्या लोकांक आशिर्वाद जालो हर एकल्याक आशिर्वाद जालो जनांगाक तो आशिर्वाद जालो आमकांय तो आशिर्वाद बावार तसो बापाय म्हणटा आमी ताका भाव भयणीनो आमी आशिर्वाद जायचे आमच्या कुटुंबांनी आज आवय बापायनी भुरग्यांक आशिर्वाद जायचे आमी आवय बापायनी भुरग्यांक आशिर्वाद जायचे मालदिसांव जावन असो मस्तवटी आवय बापाय भुरग्यांक बरें करच्या बदलाक एक कुटाम लागाड काडटात आनी मालदिसांव जाता ना नजो आमी भुरग्यांक आशिर्वाद जायचे भुरग्यांनी आवय बापायक आशिर्वाद जायचे भुरग्यांनी आवय बापायक आशिर्वाद जायचे आमच्या घरांत आमी भुरगीं देवान खंयच्या आवय बापायन म्हणून जो कित्या जल्म दिलो या काय गांवे आका थंयच जल्म जाल्ले गोमटी मुटून उडयताले दिशेन म्हणूनच एक आवयन तें आवय म्हणून जो हाका कारण दिवन वचो आमी खंयच्याच भुरग्यांनी आवय बापायक मालदिसांव जावन वचो देवाचें बेसांव ती जायचे तेणे बेसांव जायचे पती पत्नी एकामेका गणपती पत्नीनी बेसांव जायचे एका पतीन पत्नीक बेसांव जायचे मालदिसांव न्हय ह्या पतीन पतीक बेसांव जायचे एकामेकांक बेसांव जायचे देखून आमी आमचें जिवीत भाव भयणीनो त्या रितीन आसचें कित्याक आमी तशें जियेत त्या जाल्यार देवाचें बेसांव आमचेर भरपूर वळटा कुटुंबांत आमी एकामेका जावं पुरो भाऊ भयणी आमी थोडे फावटी थोड्या घरांनी भाऊ
भयणीक माल दिसावन जाता, भयण बाबाक माल दिसावन जाता. घरांत येयल्ली घरांत आसली म्हळ्यार कोण ती आमी म्हणटा म्हळ्यार आयिल्ल्या सुनेक नवे आयिल्ले चेडवाक घरांत आसली ती नणंद माल दिसावन जाता. ह्या थोडी फुडें आयिल्ली सून आसल्या माल दिसावन हें पळय घरांत कित्याक म्हळ्यार आमचें स्वार्थ ना. आमी बेसांव जायचे घरांत आयिल्ली सून बेसांव जायचे घरांतल्या मनशान एकामेका भाव भयणाक आमी बेसांव जायचे. आमी हर एकल्यान आमच्या आमकां समाजान आमी पाद्राप आमी पाद्र जेसूदास आमी आसांव आमी पिरगजे गंगा बचप्या पिरगजे बेसांव जायचे माल दिसांव जावन असो. आमकां हे पाद्राप आयला देवा केदळ येता की म्हणून म्हणचे बरी जावन असो न्ही गे. आमी पाद्राप आमी बरें जाल्यार पिरगजेक बेसांव आमकां पाद्राप आयलो मागणे बरो पाद्राप बेसांव तो पाद्राप म्हळ्यार आमी जाता. भाव भयण तें जिवीत म्हळ्यार आमी पाद्राप तांचे 9 वर्सांची तरबेती काडून माल दिसावन जावन पिरगजेक वचून आमी पाद्राप जाल्ले न्ही नो जावं नजो तशें देखून म्हळ्यार तशेंच आमी शिक्षकां इस्कॉलांत शिक्षक विद्यार्थींक माल दिसावन जावन नजो बेसांव जायचे. एक शिक्षक इस्कॉलांत बेसांव जायचे. राजकीय मुखेली एक बेसांव जायचे माल दिसावन जावन नजो. आजकाल आमचे राजकीय मुखेली माल दिसावन जातात बेसांव जावच्या बदला जावन नजो दरी कामेल्यांक. देखून भाव भयणीनो आब्राम आमकां इतलें सांग शिकयता आमी सक्कड देवाचें बेसांव जावया. ह्या घडी आमी सक्कड आमी सोम्या मुखार आमकां हांस भेटोवन दिवया. आमी प्रत्येक रितीन मागया. ह्या घडये दिंबेर पुड्या साद जाल्यार कोणा साद जाता उरलीं बोसा मालगड्यांतल्या बोसा एक घडी भर आमी देवाक समर्पया. आमी पवित्र सभेंतल्या मालगड्यां खातीर मागया. पयल्या सुवातेर जायते पाद्राप आसात जायते बिस्व मालगडे आसात जायते आमचे तांकां उतर प्राय तांणी जायती सेवा केल्या पवित्र सभेंत आनी जायतीं सिस्टरां जायते ग्वाड्याचे गुरकार जायते जाण पवित्र उपाध्यक्ष जायते जाण पवित्र सभेचे मुखेली आज तांचे उतर प्रायाचेर आसात. आमी तांचे पासत मागया. सोम्यान जेजू ह्या मुखेल्यांनी कितली सेवा केल्या. सोम्या एका थेंपार तांणी केल्लें काम सोम्या आज उतर प्रायाचेर विविध पिढे वरवीं कश्ट जातात विविध रितीचे बोलत्या एकसूरपणाक वळख जाल्यात. आज दैत्य बडी लोकांत अलक्षेक वळख जाल्यात. तांच्या जिवितांत आज तांची पिडा आशिल्ल्या तांकां स्विकार करून कश्ट जातात. सोसूंक तांकां ना. सोम्या सक्कड आमच्या पवित्र सभेंतल्या मालगड्यांक आमी तुका समर्पिता आनी तुजो आशिर्वाद आमी मागता. समर्पिता समर्पिता पवित्र सभा समर्पिता 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 पवित्र सभा समर्पिता. आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्यांक आमी समर्पया. उडास काडा तुमच्या कुटुंबांतल्या हर एका मालगड्यांचो सोम्यान जेजू आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्यांक आज आमी तुका समर्पिता. तांकां बरी भलायकी दी जेजू. तांकां जिवितांत कश्ट मेळनाशें कर. तांची पिडा सोसूंक बळ दी जेजू. बरी भलायकी दी मोतीक संतोश दी. तांच्या भुरग्यांक मोग मेळाशें कर. एकसूरपणाची ती कश्टाची परिस्थिती तांकां येना जावं सोम्या. हर एकल्या आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्यांक तुका भेटोवन दिता जेजू. तुज्या हातांचेर दवर जेजू. बरी भलायकी दी. तांकां सांबाळ दूख दिनाका जेजू. तांच्या दोळ्यांत तुका वाळनशी कर सोम्या. कुटुंबांत केल्ले कश्ट ताद त्याग सगळे सोम्या फळदी कर आनी तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता जेजू. ऐक मुझे मागणे सोम्या देवा उधार काळी स्तोंदे म्हाका आयच्या दिसा. जायती आमची मालगडी आश्चर्यानी आसात. उतर प्रायाच्या सिनियर सिटीजन होम आसात असले कडेन आसात. दैत्य हेरांच्या जतनेकार आसात. सोम्या तांकां आमी समर्पिता. दैत्य कडेन तांकां मोग मेळनातल्या त्या आवय बापाय त्या आश्रयांनी एक सिनियर सिटीजन होम आनी खंय तर आसात
बरी जतन मेळाशें कर जेजू जिवितांतनी केल्ल्या बरेपणाक पावतो प्रतिफळ दी जेजू तांकां आमचे मोलादीक भाव भयणी ती आमकां वज्रां मोतयां सोमया तांचेर आशिर्वाद घाल तांकां बरी भलायकी दी तांचे दूख पयस कर एकसुरपण पयस कर तुजो आशिर्वाद तांचेर घाल म्हूण मागता हांव जेजू ऐक मुझे मागणे सोम्या देवा उदार काळीज तोंडे म्हाका आयच्या दिसा सोम्या जेजू आमी मागता बाप जेजू दासा खातीर आज तांकां जल्मा दिवस आचरण करच्या घडये जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल ह्या पूर्ण शेतान तांकां दैत्य भक्तीकाची सेवा करून तुवें तांकां विसलाय सोम्या बऱ्या दैवीक देण्यानी तांकां भर सोम्या तांच्या जिवितांत हर एका मेटान मेका तांकां राख आनी सांबाळ तांचे जिवितांत तांणी हात घेवची कामां सक्कड याजक पुणची कामां पवित्र रितीन करूंक गो एक आशिर्वाद जावन दिपण्या सोम्या आमच्या पिरगजेक पवित्र सभेक आमच्या दिसजीक आनी तशेंच ह्या पूर्ण शेताक एक आशिर्वाद जावन दी सोम्या तो तुजें दैवीक आशिर्वादान ताचेर वत ताच्या आवय बापाचेर कुटुंबाचेर सगळ्या तुज्या भाव भयणीचेर आशिर्वाद घाल जेजू तुज्या बेसावांनी तांकां बर म्हण मागता हांव दिबोळ देवा सोशाक मुझे संतोष पुरी कळसा दिबोळ देवा तुझ्या मोगा पासून सच्या माया मोगा ऐक मोचे मागणे सोम्या देवा उद्धार काळी स्तोते म्हाका आयच्या दिसा सक्कड मी सोम्याचा आशीर्वाद मागया बाबा भयणीनो आमी सगळ्यांनी एक आशीर्वाद जायचे आज या आराधना कैल्या हांगासरतान पाटी येतना देवाच्या आशीर्वादाने आमी बरोचे सोमिया आगडी आमकां आशीर्वादीत करूंक येता तुजो पवित्र आशीर्वाद सगळ्यांचेर आमचेर पडोवन दी आज म्हणजे त्यातलें सगळें मुणेपण कांड उडोवन दी म्हजी पिडा आशिल्लो सगळी सोमी गूण करून दे आज कितें मुतींतले बेजार हाडल्यो सगळ जेजू कान उडोवन दे म्हज्या म्हज्या तकल्यारांतले माल दिसांव शिराप पयस सरून दीत सगळे जे वायट आनी सगळे वायट सगळे प्रभाव पयस सरून दीत जायते तरेची पातकांत पडला जाल्यार ते सर पातकांत सुटका लाभोवन दी सरच्या पिड्या जिल्यांत हांव जेजू म्हाका गूण करून दी स्वामी आमचेर आशिर्वाद आमचे दोगी हात उबारया सगळ आमी हालेलुया 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 आशीर्वादित कर जे तुमकां ज्या पयसांतल्यान भरजे तो हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सम्याचा आशीर्वाद मागया Sıştanıma kuruya Purvilyatya rupa bodla Novyoriti adarya Sölvonicha Özgönişta Bavatnace Bortivya Zöşema Döşezuka Ullasani Sutiza Podvi Maima Sısna Sısna Yeka Salya Utsita Ukano
प्रार्थुया येशू म्हणजे क्रिस्ता तुझ्या पवित्र ह्या वेची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडला तुझे सोडण्याचो सिद्धांत जितें आमी बोगी सारको तुझ्या पवित्र रक्ताच्या मिस्ती कुडी रक्ताच्या मिस्तेरांत आमी मान करूंक बगदान पवो कर जो जेतान राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्या मंदिरां तुझ्या हलकां दिवस उपकारां तुझ्या गीतांगा वंदनां अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिपोनियास तुका हसिता दया माया तुझी नियाळा दिपोनियास तुका हसिता दया माया तुझी नियाळटा आखीची बोगस मन म्हाका आदर करपा बेसावा शेता सोम्या सोम्या मंदिरां तुझ्या वर्गा दिवस उपकारां तुझ्या गीता गावन प्रणम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो क्रिस्ताती मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो आराधना वेळार जेजून केल्ल्या सर उपकारा खातीर ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या असर्या खातीर ताणें आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या जनेकल्याचेर वतलेल्या विशेष बेसावा खातीर ताका अर्गां दिली मात्र न्ही आमी पेल्याक बेसांव जावच्याक ताची कृपा आमी मागली जेजूक आमी अनुभव केलो ताचो सांगात आमी बगलो आनी ह्या मिसा वेळार सडीत ताका एकवटोंक ताचें समास आनी रगत आमच्या काळजांनी घेवंक आमी हांगासर आसा आयच्या दिसा पवित्र सभा भाग्यवंत मार्ताचे स्मरण करता भाग्यवंत मार्ता जेजूक चड ती मोगाची जाल्ली आनी मार्ताचे सगळे गुटाम मार्ता आनी तशेंच मार्ताची भयण मोरी आनी तशेंच लाजरस हे जेजूक चड मोगाचें जाल्लें आनी हे कुटाम जेजूक मोगाचें जाल्लें देखून जेजू त्या घराक परत परत भेट करतालो तांच्या सांगाता सूख दूख वांटून घेतालो आनी मार्ताचे विशेष गूण जेजूक सत्कार सन्मान करचें मात्र न्ही तिचें ते भावार्थ जिवीत जेजू तिणें दवरलेलो तो अखंड विश्वास आमी तो नियाळ करतले हांव आनी ह्यो दोन संगती मारतात आमी शिकोवंक जाय आमी कितेंय करता तर आमी करची हरी एक कामां ती देवाक मानवा सारकें करता आसतना आमी देवाक मानवता मात्र न्ही आमी भावार्थान जेजूक आमी लागीं सरता आसतना सगळे भावार्थाचे दृश्टेन आमी स्विकार करता आसतना आमच्या जिवितांत येवचे सर संतोशाच्यो दुखाच्यो घडयो आमच्या जिवितांत जावचें बरेंपण आमच्या जिवितांत येवचे सगळे कश्ट भावार्थाच्या दृश्टेन आमी सगळे स्विकार करता आसतना
जेजू आमच्या संगात रावता आनी आमकां घटाय दिता बेसाव आनी भरता हें सत भाग्यवंत मार्ताच्या फेस्ता दिसा तें आमी समजून घेवया आनी भाग्यवंत मार्ता बरी चड आनी चड जेजूक एकवटून जियोंक आनी संतोश समाधानाचें तें जिवीत ह्या संवसारांत सारूंक गरजेचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. हे पवित्र मिसाचें बलिदान पवित्रपणी आमी भेटोवचे खातीर आमचे पाताक आनी उणेपण वळखून घेवया. आमी आदारलेल्या सर सुखींक पातकां पश्चाताप पावून देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाने मागून सांगता आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच अंकवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनाते करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा तुज्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक भाग्यवंत मार्ताक तुवें फावो केलें. तिची देख घेवन आमी तशेंच हेरां मनशां सवें जेजूक देखून सुडसुडायन तांची सेवा करूंक आनी अशें सर्गार ताचे महिमेंत स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सांजवांच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्या देवाची वळखूच ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारीत दान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग हातूंत आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्यान. मोगाचे न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना. पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपून जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सडवंदार कसो धाडलो ताका आमीच देखलां. आमी परगट करता ह्या सुविशेन. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हणून आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता
आनी देव ताचे थंय जियेता. देवाचें उतर हें श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो. ताची वाकन स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक ओडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो. म्हजे सवे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सक्कड ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो. ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वरांतलें म्हाका ताणें निवारलें. श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश भरीत जातात. तांची मुखामळां लजेन केदींच बावानान. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या कश्टां आनवरांतलो ताका निवारलो. श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो. ताच्या सेवका भोंवती वेडो घाल. सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता सांबाळटा. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक आनी गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस कोरोस भागी. श्लोक. सर्वेस्पराक दिनवासतलो. देव भक्तांनो सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताची स्तुती करतल्यांक कांयच उणें ना. तरण्या सिंहाक पर्यंत उपास काडूंक पडटा पूण देवाची सेवा करतल्यांक कांयच उणें जावचें ना. श्लोक. सर्वेस्पराक सदांच दिनवासतलो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचें उतार आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान पाळटा आनी आपल्या तिरासनेन फळ दिता ती सुवागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. जेजू आनी ताचे शिश्य पयनकन वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयां सरशी बसून ताची शिकोवन आयकत आली. पूण मार्था जायती सरबराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशीन येवन म्हणाली, सोम्या, जे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां, हाचे विशयांत तूं कांय खबरेर नाय मो? तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्था, मार्था, तूं साबार संगती विशयांत खंत हुस्को करनासाय. पूण गरजेचें एक मात्र मोरयेन बरो वांटो वेंचून काडला आनी तिचे लागसो तो कान व्हरचें नात. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या भक्तिकानो क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, एका नाण्याक
दोन कुशी आसात आनी तें भोव गरजेचें. अशेंच हर एका व्यक्ती विशीं उलयता आसतना आमी थोडे पटी म्हणटा हांव एका व्यक्तीक दोन कुशी आसात. ह्या दोन स्वभाव म्हणून आमी समजून घेवं येता. थोडे फावटी कांय थोड्यांनी रागान सांगिल्लें तुमी आयकलां जावंक पुरो. म्हजी एक मात्र कूस तुवें पळयली आय आनी एक कूस पळोवंक नाय. हांव पळोवंक कशें दिसता पूण राग आयलो जाल्यार हांव मनीस दुसरोच. मनशां ती दोन कुशी आसात. थोडे फावटी ती सांगत वचना ती तद्विरुद्ध जावन आसतात. हर एका मनशां ती दोन कुशी आसात. ती कुशी नाना रितीन आमी समजून घेवयेत. आमची ती कुशी एका रितीन शेगून आनी एका रितीन अवगूण जावंक पुरो. एका रितीन आमी समजून घेवयेत आमच्या जिवितांत आसलें बरेंपण आनी एका रितीन आसलें उणेंपण. आमच्या जिवितांत अनुभव करचो तो उजवाड आनी आमच्या जिवितांत अनुभव करचो तो काळोख. हे आमच्या जिवितांत चलत्या जिवितांत आसच्यो दोन कुशी. आनी थोडे फावटी त्यो तद्विरुद्ध जावन आसतात. ते सांगता वचनात. आज आमी मार्थची परब संभ्रमता. तिच्या जिवितांत दोन कुशी आमी पळोवं येता. परच्या आयतार आनी ताच्या पयलेच्या आयताराय हे सुवार्थेंतलें आज वाचलेंच तें वाचप आमी आयकल्लें आनी त्या विशयांत कामा मुखांतर कशें आमी देवाक मानवंक शकता म्हणलें तें आमी नियाळल्लें. तुमकां उडास आसूंक पुरो. आनी आज परत आमी मार्थच्या दोनी कुशी विशयांत थोडो नियाळ आमी करया. आज आमी मार्थचें फेस्त संभ्रमता आनी सुरवेर थंयसर प्रस्तावनान तुमकां सांगलें मार्था मोरी आनी लाजरसाचें कुटाम तें जेजूक चड मोगाचें जाल्लें आनी थंयसर गेले जाल्यार थंयतार मोग मेळटालो. थंयसर सत्कार सन्मान मेळटलो. थंयसर तांचे लागीं जेजू लागीं ती उलयताली थोडो वेळ करचिताली आनी जेजूक उपाशी फाटी धाडिनातली आनी थंयसर सत्कार सन्मान करताली. आनी हर एक संगती थंयसर जें कितें करता तें जेजूच्या मोगान ती करताली. जेजू विरोधी कितेंच करनातली. आनी ह्या खातीर ती जेजूक तें कुटाम मोगाचें जाल्लें. आनी मार्थाचें फेस्त संभ्रमता आसतना तिच्यो दोन कुशी आमी नियाळूंक प्रयत्न करया. पयलें एक कुशी तिची कूस जावन आसा. मार्था एक सेवा साकरेची एक प्रतीक एक आदर्श. मार्थाची एक कूस आमी सदांवत मार्थाच्या फेस्ता दिसा जेजूची एक उदारखण घेवन मार्था मार्था तूं साबार संगती विशांत खंय हुस्को धरून आसाय पूण मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला म्हणटा आसतना आमी तुलान करन थोडे बिटे चिंताव काय मार्थाचो वांटो बरो न्हय कोणना तिचो वांटो बरो न्हय कोणना म्हण चिंताव. पूण जेजून सांगिल्लें सडीत खंय हुस्को करचें तें सारकें न्हय म्हण जेजून सांगिल्लें. पूण थंयसर आयिल्ल्यांक सत्कार सन्मान करचें तें चुकीचें म्हणून जेजून सांगोना. ह्या मुखांतरी आमी जेजूक मानवंक शकता म्हणलें थंयसर मार्था मुखांतर आमकां कळीत जाता. मार्था सेवे साकरेची व्यक्ती. आमी हर एकल्यांनी एकामेका सेवा साकरेक लागत जाय. आनी एकामेका सेवा साकरेक लागता आसतना आमी जें कितें करता तें जेजूकूच करता म्हणल्यार त्या मनोभावान आमी करता जाल्यार खंडी जावन आमी करची ती हर एक कामां आमी करची ती हर एक सेवा ती देवाक मानवंक शकता. सांत पावलोन कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 13 देवाचे हातून म्हणटा तुमी करता तें हर एक काम तुमचे खातीर न्हय बगार सोम्या खातीर तुमी तें करा. आनी परत जाकोबाच्या पत्रांत थंयसर अध्याय 2 वाक्य 17 देवाचे तर म्हणटा बऱ्या करण्या शिवाय भावार्थ तो जीव नातलोलो.
जर तर आमच्या जिवितांत भावार्थ आसा आमी मागण्याची व्यक्ती आमची सेवा साखरी त्यो करण्यो बऱ्यो करण्यो सांगता वचो जाय ना तर आमचो भावार्थ जिवनांतलो देखून एक कूस मार्ताची थंयसर सेवा साखरी करचें पयल्याक सत्कार सन्मान करचें तांकां तांचे लागीं बरो संबंद रुता करचो ती मार्ताची एक कूस तर मार्ताची आनी एक कूस मार्ता एक भावार्थी व्यक्ती आमचो भावार्थ तो कसो आसूंक जाय म्हणून आमी मार्तांतून शिकयत मार्ताची एक कूस मात्र आमी समजून घेतली पूण मार्ताची आनी एक कूस आमी समजून घेतली जाल्यार थंयसर मार्ता आनी मोरयेचो भाव लाजारस मरण पावता आसतना थंयसर मोरी घरांत बसुल्ली आनी मार्ता जेजू येता म्हूण कळीत आसतना थंयसर ती धांवता आनी जेजू लागीं थंयसर संवाद चलयता देवाचे तर म्हणटा जेजूक ती पळोवंक धांवली फुडें गेली आनी मोरी घरास रावली जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें सोम्या तूं हांगासर आसुल्लो जाल्यार म्हजो भाव मरतो नातलो केदी व्हडलो भावार्थाची उसारणी पळया जशें पेद्रोन थंयसर जेजूक सांगलें सोम्या आमी कोणासोशी वचूं तुज्या लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची तूं जावन आसाय तूं जेवांत देवाचो आनी तसलीच उसारणी भावार्थाची उसारणी हांगासर मार्तान केली आनी फुडें म्हणटा आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हणून हांव जाणा आमी हर एकल्यानी हेंच म्हणूंक जाय जेजू आतां जाल्यार मागलेलें तूं म्हाका दितलोय म्हणून हांव जाणा आतां जाल्यार देवा लागचें मागलेलें तूं आमकां दितलोय म्हणून हांव खंडीत जाणा आनी हें मार्ताचो अखंड भावार्थ बरोवचो सोम्या थंय जेजू थंय जेजून म्हळें तुजो भाव जिवंत उरतलो आनी मार्ता म्हणाली खंडीत जावं निमाणे दिसा तो पुना जिवंतपणा जिवंत उरतलो म्हूण हांव खंडीत जाणा आनी उपरांत जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो सचनाक मोर आसना हें तूं सत म्हणटाय की आनी तवळ मार्ता म्हणटा वय सोम्या संवसारांत येसलो येवंक आसुल्लो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंच म्हूण हांव सत म्हणटा मोरयेची एक कूस थंयसर सेवा साखरेची एक वर्ती आदर्श मार्ता तर आनी एक कूस मार्ता एक भावार्थाची ती साक्ष गट भावार्थान भरलेली ती व्यक्ती एक स्त्री आनी आज आमी तिची परब संभ्रमत आसतना तिचें स्मरण आमी करता आसतना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत मार्ता आमच्या जिवितांत समतोलन सांबाळच्याक एक आमकां आदर्श जावन आसा देख जावन आसा आमच्या जिवितांत कामूस सकड कामूस देव म्हणून आमी रावचे न्हय बगार जें कितें आमी करता तें देवा खातीर देवाक मानवचे खातीर आमी करूंक जाय हर एक आमचें काम हर एक काम तें देवाक मानवचे खातीर आमी करूंक जाय आनी सांगतच आमचें भावार्थी जिवीत तें देवा सांगत आमी जिवंक जाय देवाचे उदार आमकां सांगता मार्तान आनी मोरयेन जेजूक आपणाच्या घरा स्वागत केलो आमी दिसपडटे आमच्या सोम्याक आमच्या जिवितांत आमच्या घरांत आमी स्वागत करूंक जाय ताचे सांगत आमचें जिवीत आमी जिवंक जाय आनी तवळ आमच्या जिवितांत आमी समतोलन सांबाळूंक शकता नंतर आमच्या जिवितांत कांय उणेपण आमी बघता फकत मागणें सेवा ना बऱ्यो करण्यो नात आमचो भावार्थ जिवनांतलो फकत काम पूण मागणें ना परत थंयसर असमतोलान तर मोगाच्या भावा भयणीनो मार्ता आमच्या जिवितांत समतोलान सांबाळूंक शिकोवची ती श्रेश्ठ व्यक्ती तिचें स्मरण करता आसतना सोम्याचो आमी आदार मागया आनी मार्ता आमचे खातीर दिसपडटे विनंती करून मागया आमच्या जिवितांत समतोलान सांबाळच्या खातीर
आमच्या बाबार्थी जिनिवता मुखांतर सोम्या लागीं बरो संबंध थंयसान बांदून हाडच्या खातीर आनी तशेंच जिजूचो मोग संबंध आमी अनुभव केल्ली दिसपडटें परत आमच्या कुटुंबाक येता आसतना सेवा साखरेची व्यक्ती जावन एकामेकाची सेवा करूंक मोगांच जियोंक एकामेका बोगसून जियोंक आनी जें कितें आमी करता तें सोम्या खातीर करता म्हणलें तें चिंतून त्या प्रमाणे जियोंक गरजेचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. काढून सोम्या आमी वेदेसशी जमल्या आमकां समी जेजू संगीत धन्या तुका समर्पिता गोवा उंडो ताका आमच्या कष्ट वावराचो स्वीकार कर सोम्या हे सांगाल दर्या पवित्र वावराचो आनी काडून सोम्या आमी जेजूची जमल्या आमकां समी जेजू संगीत धन्या तुका समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात आसलें जावं म्हण मागात. बापा भाग्यवंत मार्तसो उगडास करून तुजे महिमेच्या मनाक व वाकणेचो यज्ञ आमी तुका नम्रतेन भेटयता. जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली तशें ह्या बलिदाना बराबर आमचे जिणयेची सेवा तुका मानवो ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस पर पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस तू सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा कोरोस तुम पवित्र
तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्र आत्म्यात धाडून ही दिने पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकाचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavarta sugut pergetuya. Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu novya itolo. Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu novya itolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या अब्बा घेवन बाप्पा पिटर पॉल आमचे गवळे बाप्पा आनी सगळे याद की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगंत वाडय. पुनर्जिवान पुनः बरवस दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेत तुजी दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारमरी देवाचे माये संगती बागेवन तूं जुते ती सपती बागेवन धरण दोता बागेवन मारता आनी सर काडी तुका मानुवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विज्ञान वरांतले कंती बेजारांतले पिडे शिड्यांतले सोलवनांतले तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय समाधान बरी भलायकी संतोष एकवट तूं आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवो शानत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
तुझे सस्नाच्या सस्ना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाच्या कुशाप्रमाणे पवित्र म्हणजे सहकरण तुझ्या मरणा वरवीं संवसारांत तुवें जिवीत दिलें हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या कोटेपणांतल्यान सर वायटांतली आमकां निवार सदांच तुजी आज्ञा पाळूंक आमकां आदार दी आनी तुजे सृश्टिली वेगळी सुरूंक केदींच निर्मी नाका पळया जेजू क्रिस्त मार्था मोरयेच्या आनी लाजराच्या घरा गेल्लो आनी मार्थाक ताच्या बेसांवांनी बरयल्लो आनी आज तसो जेजू आमच्या घरांनी आमच्या काळजांनी येता तो ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळ्ळो आमेन So
वायट्या पलक्यान चलताना वायटाकां बिलकुल भियेना सोमी संगीत समकाता दांडो बेताची थंय दिता सोमी मोसो कोवळी कांयच म्हाका उनेना सोमी म्हजो कोवळी कांयच म्हाका म्हजो कोवळी कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो कोवळी कांयच म्हाका उणेना. प्रार्थुया. भौमोगळा बापा, ह्या याजनांत तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज अतीत चंचल वस्तूतान मेकळें करून ते गरजेचे एकेच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बळ दी आनी भाग्यवंत मार्थाची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जन एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करून सासणाक तुजे महिमेंत भागी जावंक आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वे दार्देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड दुसऱ्या देतां सर्वतीन तुका सारक्या मोया कोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. जुवां पाव दुसऱ्या वंदितां सर्वतीन तुका सारक्या मोया कोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. दैविकांकूच आमकां उगडी सडवणेची महिमा शिकय दी. घरसां सोगून जियेन जिवितान तुज्या दुसऱ्या वंदितां सर्वतीन तुका क्रिस्ता सारक्या मोया कोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, भाग्यवन जुवां पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्त मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा, तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सातां दिल्ल्या बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोण दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयकन बसया. भाग्यवंत जुवां पावल दुसऱ्या मुखांत्र देवान सबार बेसांव आमच्या रोतल्यांत उपकार केल्यात. मागिल्लें ताणें आमकां दिलां, मागिल्लें दिवनूच आसा.
बाबार्थान आमी ताच्या पांयां ताळे परत आमी मागोवंक आयल्या फाटल्या दिसांनी केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर बेसावा खातीर आमकां जिविताचें देणें दिलां आमकां ह्या जिविता वेळार ताणें आमकां राखलां सांबाळलां आमच्या पयना वेळार ताणें आमकां सुरक्षीत हांगासर पावयलां परत सुरक्षीत तो दोस आमकां पावयता आमच्या कुटुंबांत ताणें बेसांव वतल्यांत हे सर्व आमच्या मोदीक उडासाक आमी हाडया आमच्या भावा भयणींनी सबार जाणांनी बरपेनिशी हांगासर तांणी उपकार तांणी दिल्ले आसात एकल्याक आस्पत्रेक गेल्ल्या उपरांत थंयसर मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत एकल्याक नोवेनाक येवंक फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता गाय बऱ्या मोलाक सेल जावन 2 वासरां घेवंक फावो जाल्ल्या खातीर एकलो अर्गां दिता एका व्यक्तीक युकेंत बरें काम मेळिल्ल्या पासत अर्गां दिता देवाची स्तुती उपकार आठयता एका कुटुंबांत समाधान फाटीं मेळिल्ल्या पासत एकूटाम अर्गां दिता एकल्याक बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासत अर्गां दिता एका व्यक्तीक ताच्या तोटांत माडयांक वेळार वखद सोडूंक अवकाश मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात एका कोट्या सक्तेंतलें निवारल्या पासत एक कुटाम अर्गां दिता ह्या आमच्या भाव भयणीक सबार उपकार ताणें केल्ल्या पासत अर्गां दिली आमच्या जिवितांत सबार उपकार देवान आमकां भाग्यवंत जुवांवपाक दुसऱ्या मुखांत केल्यात ते सगळे आमच्या मोतीक आमी उडासा काडया हर एक दीस हर एक घडी ताणें आमकां राखलां सांबाळलां ताचे वरवीं आमी कितेंच न्हय आमी कितेंच करूंक नजो कित्याक जिजून म्हळां म्हजे विणे तुमी कितेंच करूंक शकचे नात जें आमी कितेंय केलां जाल्यार आज आमी जिवंत आसा हांगासर देवान येवंक फावो केलां जाल्यारूय ताणेंच आमकां वर्तें देणें जावन ताणें बरी भलायकी ताणें आमकां दिल्लें भावार्थाचें वर्तें देणें मार्ताक दिल्लें तेंच भावार्थाचें देणें देवान आमकां दिल्लें जायतें बरेंपण देवान आमचें तें ताणें घालां मार्ता बरी आमकां एकामेकां वळखूंक सेवा साकरी करूंक एकामेकां सत्कार सन्मान करूंक एकामेकां लागीं बरें मोगाचें उलोवन एकामेकां थंय संबंद रचचो तसलो तो शेगून मार्ता बरी देवान आमच्या जिवितांत घालां ह्या सर्वां पासत आमी ताका अर्गां दिवया जायतें बरेंपण देवान आमच्या जिवितांत वतलां आमच्या कुटुंबांतल्या संद्यांचेर गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणीचेर आनी सबार उपकार आमकां देवूच दिवन आसा जेजून म्हळां मागतना तुमी जें कितें तुमी मागतात तें येदोळस मेळ्ळां म्हणल्यार भावार्थान तुमी मागा आनी अर्गां दिया आनी तें तुमकां खंडीत मेळटलेंच मेळिल्ल्या सर उपकारा खातीर ताका आमी एक घडीभर अर्गां दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 उबे रावया प्रार्थुया भोव काकुळटारा बापा भाग्यवंत जुवांवपाल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारा आनी बऱ्यापणा पासत आमी तुका अर्गां दितांव तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णितांव ताचे मरिफा तुज्या पुता जेजूचो मोग आनी ताची गुणकची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासतांव ताचे परी भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोनच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागतांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दायकन बसया आमच्यो गरजो आमचे देसावा भक्ता जुवांवपाल दुसऱ्या मुखार सर्गी देवा बापाक आमी भेटोवन दिवया एका जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या मागोवंक विनंती केल्या एकल्याचे पयन शाबितायन जावच्याक मागोवंक विनंती केल्या 5 जाणांक बरी भलायकी मागच्याक मागोवंक विनंती केल्या एकल्याचे हात दूख गूण जावच्याक एकल्या परगांवांत काम मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक मागोवंक विनंती केल्या एकल्यान आमोल पियोवणें सोडच्या खातीर
मागोवंक विनंती केल्या. एकल्याचे हिमोग्लोबीन सडच्या खातीर आनी रिपोर्ट ताचे नॉर्मल येवच्या खातीर दोगा जाणांनी मागोवंक विनंती केल्या. एकल्याचे एसिडिटी गूण जावंक एलर्जी गूण जावंक मागोवंक विनंती केल्या. दोगा जाणांचे किडनीचे समस्ये परिहार जावंक मागोवंक विनंती केल्या. एकल्यान BSc नर्सिंग जावन गव्हर्मेंट सीट मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या. 6 जाणांक बरें काम मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या. 2 जाणांक बरें घर मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या. एका काजारी जोड्यांत आसले तांच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट परिहार जावंक मागोवंक विनंती केल्या. एकल्याक केदाळाय शेळ येवची आसा, शेळीची पिडा आसा, ताची शेळ गूण जावचे खातीर मागोवंक विनंती केल्या. दोगांक जाय परतो सांबाळ आसचें काम मेळोवंक आनी भुरग्यांचो फुडार बरें जावंक मागोवंक विनंती केल्या. एकल्याची गांठीची दूख गूण जावंक मागोवंक विनंती केल्या. एकल्याच्या कुटुंबांत शांत समाधान रास्ट करचे खातीर मागोवंक विनंती केल्या. ह्या सर्वांच्या गरजा पासत आमच्या गरजा पासत एक घडये बरी आमी मागया. सबार गरजो घेवन सबारीची मागणी घेवन आमच्या भावा भयणीच्यो गरजो घेवन आमी हांगासर बरवशान फातयेन येन आतां जाल्यार मागिल्लें देव आमकां फावो करतलो म्हणल्यार भावार्थान मारतात जाल्यार त्या घट भावार्थान आमी हांगासर आयल्या. जेजू आतां जाल्यार देवा लागचें मागिल्लें खंडी जावं देव दितलो म्हणल्यार फातयेन येन आमी आयल्या. जेजू तुज्या साकरा भगेवन जो हांव दुसऱ्या मुखांत्र मागिल्लें तूं आमकां फावो करतलें म्हणल्यार फातयेन बरवशान आमी हांगासर आयल्या. जेजू फाटल्या दिसांनी हांगासर हप्त्या मदें सबार जण येवन वैयक्तीक रिती भेट करून हांगासर आयच्या दिसा येवंक जावना तरी तांणी काळजांतावन ताची मागणी भेटयल्यांत बरपिनेशी तांची इरादे हांगासर तांणी बरोवन धाडिल्ले आसात. तांच्या गरजां खातीर आमी मागलां. मोगळा जेजू आमची हर एकल्याची जण एकल्याची मागणी तूं आयकताय. जेजू कित्याक तुवें म्हळाय मागा तुमी घेतल्यात, जो कोण मागता तो घेता, सोदता ताका मेळटा, बडयतल्या वक्तेन जाता. वय मोगळा जेजू आमचे लागीं ह्या जाका लागीं एकामेका लागीं वैयक्तीक रिती मागोवंक सांगिल्ल्याच्या हर एकल्याच्या गरजा खातीर आमी मागता. जेजू सबार समस्या तावन वळख जाल्ल्या एका कुटुंबान ग्रेशान म्हणल्यार व्यक्तीक ताची सर्व समस्या परिहार जावन बेगीनच ताका परगांवाक वेचाक फावो जावच्याक सुनील म्हणल्या एका व्यक्तीक ताका बरी सैरेक मेळोवन कुटुंबा जिवीत लग्ना जिवीत सारूंक ताका फावो जावच्या मागोवंक ताणें विनंती केल्या. जेनिफर म्हणल्यार चलयेक फाटल्या 2-3 म्हयन्यांत परगांवांत दुबयंत थंयसर काम सुद्दां आसा, ताका बरें काम मेळच्या पासत सबार जाणांनी वैयक्तीक रिती म्हज्या लागीं मागोवंक सांगलें आसा. त्या हर एकल्याच्यो गरजो बागेवन जो हांव दुसऱ्या मुखांत जेजूक आमी भेटोवन दिवया. आनी उबें रावन सांगता आमी म्हणया तूं आमकां भाव येवकारीचो आमकां खरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या वाकानूक आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मुरये कृपेन बरोल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुसेचें. जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक. सोम्याचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणींत सांपडलेल्यांक तुजी मोवाळे दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिनिया मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परचेन बगूंक आनी भावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय
आनी आमची पिडा गुण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवारांतले आमकां निवार. आमच्यो सर्व विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटोव. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवा सेक्रेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन सांदेपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो. आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगोवंक तुमी पावो. आनी सरपदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. मोगाच्या बाबा बेनिनो, आराधना वेळार जेजूची विशेष आशिर्वाद मागली आनी अवकारिस्ता वेळार जेजूचें समास आनी रगत आमच्या जिवीत आमच्या कळसांत घेवन ताचे संगी आमी सडीत एकवटल्या. ताची आशिर्वाद आमी जोन घेतली. व्हडा संख्यान येवन आयच्या ह्या नोवेनांत भागीदार जाल्ल्या तुमकां देवाची आशिर्वाद एकामेका खातीर म्हजे खातीर प्रत्येक मागल्या तुमकां हर एकल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी भाग्यवंत जुआंव पावल्याची विशेष आशिर्वादां तुमचेर जण एकल्याच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. आयच्या दिसा मुर्दम दिल्ल्यांक मुर्दमाची वाती दिवंक आमी खोशी व्हरता. आयच्या दिसा आयिल्ल्या सर विगार बापानी हांगासर तांकां मुर्दमाची मानाची वात दिवंक हांव उलो दितां. आयच्या दिसा आयिल्ल्या सर भक्तिकांक रुचीचें जेवण दिवच्याक स्पॉन्सर रावल्ले आसात. आम्ब्रोज वेगास देरा लखट्टे तांचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. देवाच्या विस्नार आशिर्वाद तांचेर आमी मागता. आयज दिसा मिसाक मुर्दम दिल्ले आसात. रोजलीन क्रिसिल्डा डेकुना सांव पावल वाडो. तशेंच मुर्दम दिल्ले आसात जेसन निश्मा बेबी जिया नोरा सिक्वेरा सांव फ्रांसीस पयलो वाडो. आमी सांव मुर्दम दिल्ले आसात जुलियाना कुटिनो सांव तोमास वाडो. अर्गां जावन मुर्दम दिल्ले आसात चार्ल्स डिसोजा आनी कुटाम सांव फ्रांसीस पयलो वाडो. अर्गां जावन मुर्दम दिल्ले आसात आयडा लोबो बंटवाड. कुटुंबांत सरिल्ल्या खातीर मीस दिल्ले आनी तशेंच मुर्दम दिल्ले आसात रेचल क्रिस्टल रस्केना मणिपाल. फर्नांडीस कुटुंबा देवादीन जाल्ल्याक विशय ससनस विशय मागून मुर्दम दिल्ले आसात रेचल क्रिस्टल रस्केना मणिपाल. आनी एक मात दोन येस. तशेंच अर्गां जावन मुर्दम दिल्ले आसात प्रदीप डेंझिल पिंटो सांतोरेस वाडो. मुर्दम स्विकार केल्या मुर्दमाची वाती वितरण केल्या विकार बापांक देव बरें करूं म्हणटा. मुखाच्यानो दोन कळवण्यो आसात. पयल्या सुवातेर एक दैवीक अमृत तर्फेन आमी एक यात्रेक भयण आसा करता. आज एक यात्रेक भयणा विशयांत एक म्हजी कळवणी. तुमकां कोणाक यात्रेक भयणा वचूंक जाय जाल्यार प्रत्येक रितीन युरोपाक यात्रेक भयण आमच्या ऑक्टोबर 7 तारखेर आसा. तशेंच हेर सिंगापूर आनी मलेशिया आनी
व्हिएटनाम कोणी हांवें त्या यात्रेक पळय वता काय व्हिएटनामाक वतलो म्हज्या सांगता कोणी खुशी वतले तुमी आसाक तसले न्ही म्हाका मेळयेत ह्या यात्रेक पळय आमी वेलांकणी पांडिचेरी चेन्नई आमी हांगा तावन बचपेतावन थोडे जाणां करतल्या आमची कार्यदर्शी ग्रेसी बाय आसा ती मुखेलपण घेता तर देखून ह्या पंगडाक येतले आनी तुमी आमकां संपर्क करियेत उरले हे यात्रेक पळयना दुसरी आसात भारता भितर आनी भारता भायर तुमी आमकां ह्या संपर्क करियेत देखून प्रत्येक तरान युरोप यात्रेक पळयना सिंगापूर मलेशियानी व्हिएटनाम आनी पांडिचेरी वेलांकणी चेन्नई ह्या विशयान ही बेगी आमकां कळवणी जाय त्या देखून कोणी येवचें आसल्यार मोहन करा आमी ह्या आमकां तिडशी या दुसरी कळवणी हांगासर तुमी मिसां दिवंक येता आसतना स्वस्थ एक परत मिसां दिवंक येतना मिसाक म्हूण सांगलें जातालें सिस्टरी कडेन हे मिसाचे म्हणून जेवणाक दान दितना जेवणाक म्हूण सांगल्यार जालें आनी एक्स्ट्रा इतर श्रायनाक पोनशेताचें दान म्हणजे 3 करेक्ट तुमी दान दितना उडास दवरचें मिसाक गी जेवणाक गी या पोनशेताक ह्यो 3 संगती तुमी स्वस्थ सांगून सिस्टरी कडेन कळयल्यार जालें ओके आतां आज इल्लीशी बदलावण आसा आज आमी आदोन मागचें नांव ताज्या बदलेक आज आमी आगमन शेणयता हांव तांकरेचें गीत गायता आसतना तुमचेर आनी उपरांत आमी मीस जाल्ल्या तक्षणा सकड्यांनी भायर माटवाक आज जेवण पयलें मुखार गेल्ल्यांक दिवचें नात आमी एक इल्लोसो वेळ बाप जेसूदास थंयसर एक केक कट करना आमी तांकां विश करतले हांव त्या देखून सकड्यांनी मीस जाल्ल्यांत चिदा भायर माटवाक वयचें पदरापाक आमी विश करचें विश करना उपरांत मागीर जेवण आसतलें सर आमी उबे रावया जेवणाचेर आशिर्वाद मागया हातांत भोवमुगला सर्गींच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता हांव तुवें केल्ल्या सर उपकारां खातीर आज आमकां तुवें आत्मीक तरान दोश केली बेसांवां आशिर्वाद आमचेर बतलीं आमची मालदेसांवां शिराप कान उडयली आज आमी आत्मीक रितीन सुटका जावन संतोशान घरा फाटीं वता आसतना तुजें आमकां आमच्या पोटाच्या बुके खातीर तयार केल्लें हें जेवण आशिर्वादीत कर बऱ्या मनुश्य दानी उदार मनान त्याग सॅक्रिफायस कर आज आमच्या खातीर दान दिलां हें जेवण स्पॉन्सर केलां ह्या कुटुंबाचेर तशेंच दान दिल्ल्या सर्व दानींचेर तुजी आशिर्वादां तूं वत तांकां आत्मीक आनी कुडीची दसकाय तूं दी आनी हें जेवण जेवतल्या आमकांय कुडी आत्म्याची भलायकी आनी मोतीक संतोश आनी सुशेग तूं दी आनी हेरां विशयान ती आमकां सदांच हेरांच्या बुके विशयान हेरांच्या गरजा विशयान चिंचे तसलें बरें मन आमकां तूं दी आज विशेष रितीन हें जेवण जेवता आसतना बाब जेसूदासाक विशेष तुज्या आशिर्वादांनी बर आनी तांचोय उडास काण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिपात आमेन Sanyaso shantiso dutamso Bhagwan zuvam podusro Devi kakul tiso bhakto Bhagwan zuvam podamso Sanyaso shantiso dutamso Bhagwan zuvam podusro Devi kakul tiso bhakto Age vonzuva paulamso Nama nama tuka Nama nama tuka Devi bhakta amcha santa Shanticha kubaya Mogal putra sove Omkar Maria आशीर्वादी आमकां Bhagwan zuam paw dusrya Amabaso vinadigar
मग येऊन कसोचे करुवे कर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सोमेस्तांक बरो दनपार मागता मोगाच्यानो ह्या पुनशेताचे आत्मीक निर्देशक बाब जेसुदास डिकोस्ता आज तांचो जन्मदिवस आचरसूच्या ह्या संदर्भी सर्व भक्तिकांच्या नामान तांकां रास उल्हास पटयता आनी बरो जन्मदिवस तांकां मागता. आतां केक कतर बाबू केक कतर केले पदरापो 47 ना 48 आगे पावता बरी बेकाय पावल्या 15 कंटाल कट्टे सरी बेलतांगडी तिरगजन जल्मल्ले आनी थंय तावनो पदरापान सेवा केल्ले पिरगोज्यो घंटाल कट्टे विगार जावन आनी उपरांत सामे बरी मिसांव सेवा केला थंयसर बरें ताणें पदरापान मस्तो वावर केला मिसांव घालून ते आफ्रिकाच्या सामे मिसांवान ते आनी अशी चंदवनी थंय तो वावर केला म्हणजे सांगता रिजन्सी केला ताणें ओमजोर आसतना ब्रदरांतले म्हणजे सांगता आमी दुसरे फावटी सांगता मेळचे एक पत्र सोंपलो पदरा आज बरें स्पेशल कितें म्हणल्यार एक आसा देखून म्हाका सांगून जाय आसलें आज कोणाचें बेस्त मारता बरी रांद खेळणींगी तुमकां गुत्ता विशेष कितें म्हणल्यार आमच्या पाद्रा बापेकी बरो रांदपी म्हणल्यार पाद्राचे सुद्दां काकताळी म्हणजे उलयलां देखून आज ताका रांदपाचे विशय धेण आसा पाद्रा बाब बरी तुमकां कोणी शिकोवंक जाल्यार त्या देखून आज त्या संदर्भात बरें मागता बऱ्या दिसाक तुमकां आज तुमच्या पात्रांच्या बेस्ट दिसात तुमकां जल्मा दीस आयला देखून आज बरें मागता तुमकां देखून आमी सकाळी आमच्या भुरग्यां जावन सकाळ बरें मागता ह्या पुनशेतांनी बरें करन परमळ आमी काण घेतलो देखून आशिर्वाद इचेर पडून दी बरें जेवण आमकां मेळोन दी म्हणून आमी देव बरें करूं. ओके आतां पाद्रा केक कट करतलो आमी सर पाद्रा बाब बरें मागया. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear father. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you and keep you. Happy birthday. खाली दोन उत्सव ते दोन उत्सव तुमकां देव बरें करूं म्हणा आनी हांगासर पाद्राबार सांगले बरें पाद्राबार सांगता वावर करचे म्हाका हे भाग दुसरे फावटी मेळना. ही 15 वर्सां पयले आमी सांगता सांप्रादार आसलो पाद्राब थंय बेगार जावन उमजूर आसले आनी आतां परत आमकां दोगांयकी सांगता वावर करचे भाग हांगासर मेळना बशपेन आनी साबार जाणांनी सांगलें आसा तुमी बाबा बरी दिसतात तुमचे शर्मा म्हणून तुमचे सगळे भक्तीक खंयचे आचारान सगळे बऱ्यान जाता आमकां खुशी जाता म्हणलें तेंत आयकून मस्त खुशी ताच्या एक परती खुशी दुसरी ना. बरें करून मीस पेटयतात बरें करून शर्मा सांगतात आमकां बरें जाता म्हणून सांगचीच व्हडली खुशी ताच्या एक परती कांय दुसरी ना. आयच्या दिसा सांगलें म्हाका वर्सान वर्स ह्या वर्सा मात्र नाही वर्सान वर्स मार्ताच्या फेस्ता दिसात येवचे 29 जुलै वय मार्ताचे वय ते थोडे शेगून आयल्यात
घरा म्हजो व्हडलो भाव रांदता देखून इल्लेशे रांदचे ते नाक सुरू जावन आयिल्लें पूण ताचे उपरांत हांव म्हज्या इतल्याक शिकुल्लो तांचे ताणें विचारून युट्यूबार पळोवन आनी पुरो शिकुल्लो आनी थंय परगांवांत आसता आसतना सामेंत थंयसर गांवचे खाण मेळचे बार येवं नये मस्त जाणां पाद्रा सिस्टरांस आसात पूण गांवचे खाण जेवण आनी ब्राह्मणाचे बार येवं नये आमी मात्र न्ही दुसऱ्या पाद्र्याक आसात कार्मेलीत पाद्र्याक आसात जेजुईत आसात कापुजीन आसात बेतानी सिस्टर आसात आर्सुलानी सिस्टर आसात एसी सिस्टर आसात आनी तेंचे पाद्र्याक जाल्यार आमचे इंडियाचे इल्लेशे खाण खावचे खातीर थोडे पटी त्या वाटेन येता आसतना आमच्या घरा येताले दुकरामास आनी कितें खावंक जाय जाल्यार गांवचे खाण आनी गांवकू आमच्या लागीं येताले देखून तो एक बरो अनुभव म्हाका जाला तशें दुसऱ्या रितीन मिसांव काम करूंक थंयसर अवकाश थंयसर मेळिल्लो आनी हांगासर देवाचें एक योजन करना हांवें गांवांक आयिल्ल्या उपरांत हांगासर पुणशेताक येजय म्हणून आनी बाप एंड्रू सांगता म्हाका जायतो अनुभव पयलें जाला तांचे सांगता ब्रदर आसतना रेतीर दिवंक येतालो आनी हांगासर तेंची एक काम करच्याक देवान एक अवकाश दिला अशें म्हणटा आसतना ही सगळी देवाची सुमाडावळ आनी ह्याच्या दिसा अपुर्बाचें आचरण हांगासर करूंक विगार बापारी वरती मिनात घेतल्या आराधना वेळार तवळ तवळ नांव घालून मागला हांव हांगा खूब सारा बसला म्हजें नांव आयकता जेसूदास जेसूदास म्हणून हांव काले विचार काले म्हजें नांव परत्यान उलयता करता म्हणटा आसतना सुरवेर म्हाका थंयसर सांगिल्लें आयकलां आज आतां जेसूदासाचो बर्थडे तांचे खातीर मागया म्हणून हांव म्हणटा आज आराधना सगळें म्हज्या खातीर मागिल्लें बरी म्हाका आयकलें मागीर मदें कुमसार जाल्या उपरांत आमी आयलो आराधनाक मेळ्ळो तुमच्या खातीर हांवें मागलां तुमचो हर एकल्या असो प्रत्येक खातीर विगार बापाचो गोळे ब्रजेची संधी असो आनी तुमचो सगळ्यांचो सिस्टरांचो सगळ्यांनी म्हाका सिस्टरांनी उल्हास दिला सगळी सिस्टरांकी तुमचो सर्वांचो हांव उपकार करता देव बरें करूं म्हणटा आयच्या संभ्रमाक सगळ्यांकी बरें रुचीचें अपुर्बाचें जेवण आसा नॉन व्हेज न्ही व्हेज